काल इब्राहिम मौलाना म्हणटा जरी तो तांकां ट्रेड लायसन काडपा लायला ते जावन आहा एजंट. ते डिंगेर वचपा नकोय, ते कांटाळे मारपा नकोय, ते रांपणी ओडपा नकोय, कांय करपा नकोय. ते येताय जे पळय कर्नाटकात जे पळय मेहनत करून नुस्तें जे पळय हाडटाय तेंची कुस्तारी हापता खाताय. आनी वो आयज गोंय येवन आमकां आमी सिरीज कोत्तले व्हड्यांचेर आमकां सांगता तो लायसन काडयलो. हें गव्हर्मेंटान तेचे कान बयऱ्यार करचें हे उतराचेर. कित्याक आमी गोंयकार, आमकां लायसन बिसन कोंता येना. ही लायसनां एजंटां हे कमिशन आताय तांकां आनी तांकांय दितलो जाल्यार तांकां चिंतोन दिवपा जाय. आमी दी म्हूण नाय तांकां दिवपाचें आनी तांकां भायर उडोवपाचें आनी हो मार्केट आमच्या हातीन दिवपाचो, गोंयकार फिशरमॅनाच्या हातीन दिवपाचो. हो आमचो डिमांड आहा. कित्याक हो चड उलोवपा लागला आतां. इतले ते कमिशन हें हावन हो राजा जालो आहा. एकाच राज्य आनी प्रजा कितें आमी दाखयतले आतां गोंयकार. सो आमचो डिमांड आहा गोंयकार गव्हर्मेंटा कडेन एका जात तितले बेगीन ह्या मार्केटांतलो भायर उडोवपाचो. आनी तो गव्हर्मेंट तर भायर उडोना आमी ऑटोमॅटिकली ताका भायर उडोवपाचोच केस आतां खाली जेन्ना हो इब्राहिम मुल्ला हो आमच्या भोटकारांचेर आयज उलोवपाक पावलो. आतां तुमी म्हाका सांगा, ह्या मनशाक एक संवय जाल्या. ती संवय म्हळ्यार कितें? ताणें त्या मिनिस्टराचेर उलयलें, मिनिस्टराक सांगलें रिजायन जा म्हणून. आतां तो म्हणपा लागलो कितें आतां आमचेर बोटकारांचेर उलोवपाक लागलो. हांव विचारपाक सोदतां इतलेंच, हो इब्राहिम हो कोण? आयज आमी जे बोटकार भाव, तशें रांपणकार भाव, वो केनोकार भाव, आयज आमी लोकांक एक बरें नुस्त्याक ह्या मार्केटान दिवपाक वता. आनी जेन्ना आमी बरें नुस्त्याक लोकांक ह्या मार्केटान दिवपाक वता तेन्ना वो आमकां आयज क्रिटिसायज करता. एका अधिकारी ह्या इब्राहिमाक दिलो कोणें? वो जावन आसा ह्या मनशाक, असल्या मनशाक गेले ते फावटी आमी प्रेसाकूय सांगलें, आमी म्हणलोलें की हो इब्राहिम ज्या आयज गोंयांत जरी तर कसलोय तर प्रॉब्लेम जाला, हो जावन आसा एक ट्रेडर थिंगा मडगांवां. फूल आख्ख्या मार्केटाचो कंट्रोल, द होलसेल मार्केटाचो कंट्रोल इब्राहिमाच्या हातून आसा. आनी हो मनीस आयज कसले तरी मिस्टेकीक सांपडला. हे कसले तरी आयज लोकांच्या मतीन आमच्या गोंयकारांच्या 50% जे नुस्तें खावपी आयज भाव म्हयना आयज नुस्तें खावपाचें सोडलें. हेका जबाबदारी जावन आसलो इब्राहिम.